whether any alignment has been changed in the 2021 plan, तेजे कितें दुसरे alignment? नहीं, परत सांगले, in no development zonan सुद्धा bridge is permitted. There are no development zone म्हणजे कितें building बांदपाक येना. तुका आनी कितें करपाक येना, पण bridge, roads are permitted activities. रस्ते आनी हे बांदले ना तूं वतलो कसो थंय? So bridge is a communication It is not a development for a personal use. So, एकूच minute. Is this bridge necessary? कित्याक थंय किरण पाणी ते वयर लागीं. सर किरण पाणी ब्रिज जो आसा तो महाराष्ट्रांच्यान वता आनी हो ब्रिज म्हणजे 2005-06 पासून सुद्धा आमी ताजें हें केल्लें आसा. म्हाका अशें दिसता की गोंयचे एक टॉक ते दुसऱ्या टॉक पर्यंत सगळे कडेन कनेक्टिविटी आसूंक जाय. आतां ते ल्हानसो एरिया गोंयचो आसा, इट इज ऑलमोस्ट डिसकनेक्टेड with Goa. So we want to establish that. We have done it for small areas also. That is the policy of the government. आमी खोर्जुया 2 ब्रिज बांधले. Saint Jacinta Islandak बांधले. No, this is going to cost a lot of money to the exchequer. From Terekhol to Satara. It is costing us a lot of money to maintain a ferry boat service there. What I am saying is that bridge, instead you can take a road from Terekhol to that place, to Kiran Pani. नाही, हो ब्रिज बांधलो तेन्ना आमचेर आरोप जावपाक लागलो पयलीं की आमी तो खंयच्या तरी हॉटेलाक बांदला. आय डोंट नो वेदर द हॉटेल कन्स्ट्रक्शन केन्ना जातलें कशें जातलें तें केन्ना परमिशन दिलां. पण हांव इतलेंच सांगूंक शकता 2007च्या सुद्धा आमच्या पक्षाच्या हातून कितें म्हणटा तें घोशणापत्रांत हे स्पष्टपणे आमी म्हणला की आमचे सरकार आयले जाल्यार आमी केरी तेरेखोल ब्रिज आमी कन्स्ट्रक्ट करतले. त्यामुळे तो केल्लो आसा. दुसरो प्रश्न येता तो ताज्या खातीर उदक लायट थंयच्या लोकांक सारकी वतली. आतां ते हॉटेल आयले जाल्यार थंयच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंटाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. हॉटेलाक ह्या ब्रिजाची गरज ना, कारण एज ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशन मेन्शन केरी किरण पाणी खंयची रे Aronda side already connect जाल्या, which is only 2 and 3 kilometers from that village. But it has, you have to travel through Maharashtra to get into that. Speaker sir, त्यांना लोकांनी ते मागलोली ब्रिज नो डाउट, पण आज तेंचेर भंय पडला, तेंगे सगळी जमिनी वचपा आहाय. पयलीं तेणी एक्चुअली लोकांन पेपर ब्रिज मागलोली, नो डाउट अबाउट इट. वेट स्पीकर सर, एक मिनिट, आय एम रेजिंग वन पॉइंट, आय एम मेकिंग अ पॉइंट. तेन्ना लोकांनी मागलोली ब्रिज नो डाउट आनी तेंका जाय आसलोली, नो डाउट तेंगे मॅनिफेस्टो आशिल्लो. बट प्रॉब्लम कितें जालो जाणा तूं, आतां लोक पडे आहाय ते उठले, तेंगे जमिन्यो कब्जा करपाच्यो, तेंचेर इतले प्रेशर येयलो आहा that they are not interested in the bridge, they are interested in saving their land. First do something to save their land. There has been that they are scared to, they have been going to be physically lifted, and that area is revolutionary. That thing is poile freedoms things are come and we are going to be duty bound to save that land first. Speaker sir, land पयली म्हणजे लँडाक पंख ना, जमीन उडून केन्ना वचना, त्यामुळे ती जमीन तशी सेफ थंयता. प्रश्न राव उत्तर दिता. प्रश्न इतलो येता की ताजो मालकी हक्क कोणा कडेन उरतलो. आतां समजा कोणाक विकपाची ना आपली जमीन, ताणें विकचें न्ही. ह्या देशान कोणाक जमीन विकूं नाका, विका हाजें कंपल्शन हांव करूंक शकना. सरकारची जमीन आहा ती आमी फोर्टाचो 60,000 काय कितें स्क्वेअर मिटर जमीन आहा, वी हॅव केप्ट इट विथ गव्हर्मेंट, वी हॅव नॉट गिवन इट टू एनीवन. बाकीचे पळय जे कितें जमीन आसा जी त्या खंयच्या तरी हॉटेलाक लोकांनी विकल्या, ती लोकांनीच विकल्या. ओनर, टॅनंट, ओनर सगळ्यांनी विकला. तातले बरेच जाण म्हज्या म्हायती प्रमाणे, कारण हो विशय गेल्या विधानसभेन आमी विरोधा आसतना आमी रेज केल्लो. तातले बरेच टॅनंट हे मुंबय खंय तरी आसताले, तांच्यांनी आमी आतां टॅनन्सीन इंट्रस्टूय आमकां ना असलें कितें तरी हे करून ते कायद्या प्रमाणे कितें ती प्रोसिजर करून जमीन विकलेली आहा. बाकीच्या लोकांक कोण प्रेशर हाडटाले म्हाका सांग विकपाक. Speaker sir, I am making a statement in the house that pressure is been put on them. They have come to you, even the honorable MLA knows. They have not come to me for. I will send them to you. I will get the whole sogli hat tujbole. Tenche itle pressure aha. There is even revenue department, mamladar and all that. Tenge 22 years anchi tenancy act. I have brought it in the house. Tenancy act after 22 years, Sanat Diloli is been reopened. 22 years and Sanat Diloli has been reopened, and tenche pressure aha. They are fighting cases in 4 different courts. It is a big issue. I am not simply talking here, and I don't have love, and I don't have property there, Speaker sir.
स्पीकर सर हांव दोन गोष्टी सांगता भितरल्यो. ज्यो गजाली जी जमीन एका विशिश्ट हॉटेलान ताब्यात घेतल्या त्या जमनीच्या संदर्भात सगळी प्रक्रिया लिगल प्रक्रिया पूर्ण जाल्या. त्या संदर्भात ज्या लोकांक भितर इंट्रस्ट आहा पळय त्या लोकांनी कोणेच त्या लिगल प्रक्रियेक हरकत घेवन खंय तरी हायकोर्टान किंवा वयल्या कोर्टान वचून ना. प्रश्न उरता गांवाचे काही लोक जे आसा तांच्यो जमनी, तांच्या जमनीची कोण धर तूं फोर्स करता, तांकां प्रेशरायज करता, धमकी दिता, डेफिनेटली म्हाका सांगचें हांव एक्शन घेता. हांव तुजे कडेन सगळी केसीस स्पीकर सर एक मिनिट, आय हॅव रिसिव्ड देअर पेटिशन बट इट इज नॉट रिगार्डिंग देअर लँड. They are saying that this land is in dispute. Even their land. Even their lands are there, Speaker sir. These are see only I am brought it to notice. I will take it all the papers. I will bring it to the chief minister and will release. The सगळे papers. Tenancy is a legal procedure, and that legal procedure has different steps, and there is no one has stopped anyone from going to the courts or even to the High Court. No one has stopped. Because if the government of the day is strong on it, there is no question saying appeal house path. Concerned papers. I don't influence Mamledar. I don't influence Deputy Collector. I will not do that. You ask any Mamledar or Deputy Collector if I have ever phoned them. No, but we have to protect them. The discussion, no, Speaker sir. When law protects them, I don't protect them. The law protects them. So we have to follow legal procedure. I don't call any Mamledar. I am making a categorical statement. I don't call any Deputy Collector to give a particular decision. कोणे कंप्लेन केली म्हाका चडूच जाल्यार बेगीन कर, इतलेच म्हजे हे वता, एक्सपेडिशियसली करा म्हणून इतले इन्स्ट्रक्शन वता. हाच्या पलीकडे हांव चुकून सुद्धा भितर पडटा. 22 years and open केल स्पीकर सर, आमी उत्तर गोंयांक हांगासर हे करपाक येयल्ले आसा. आमी उत्तर गोंयसून आहा आनी उत्तर गोंयच्या खुबश्या तेरेखोल आनी केरीच्या लोकांचे मी जेन्ना सरागेर गेल्ले फाटी इलेक्शनाच्या टायमार तेन्ना त्या लोकांची मागणी असली की जाता तितलो बेगीन हो ब्रिज कंप्लीट करा. म्हाका सरकाराक विचारपाचें आहा, सगळें जाल्लें आहा, तुमी केन्ना मेरेन हो कंप्लीट करतल्यात? काम चालू जाल्लें आहा, बारीक बारीक काही थोड्यो हे आसता. हांव इतलेंच सांगता की तो ठरलेल्या शेड्यूल वेळा प्रमाणे चडूच जाल्यार एक 5-6 महिने उशीर जावन जायत. इट विल बी अ सिग्नेचर. इलेक्शनाक तेरेखोलच्या लोकांनी आमकां वोटींग मारलेलें आसा. बेगीतल्या बेगीन चालू करात, बेगीतल्या बेगीन चालू करात. आम्ही उत्तर गोंयचे लोक आहा, आमकां खबर आहा थंयसरले लोकांचे प्रश्न कितें आहात ते. नाही तो तेरेखोलचोय करुया आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन 1 मिनिट लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन शिरोडा रायूय करुया. नाही स्पीकर सर, आमकां खबर आहा कित्याक ते लोक आमकां लागींचे आहा. नाका तो ब्रिज जाण जाव तूं आनी तिंगानी भाव नाका, हे सार सॉल्व कर. चीफ मिनिस्टरान योग्य उत्तर दिलां, तरी सुद्दां हांव थंयसरलो आमदार असल्यामुळे आणि फाटली 3 इलेक्शनां हांव तांकां आश्वासन दीत आसा. ह्या फावटी म्हजें सरकार आसा, हांव सरकारान मंत्री आसा, त्यामुळे हाणें भितर अपशकून करचो न्हय इतलेंच हांव सांगता. आय एम नॉट फॉर हॉटेल, आय एम फॉर ब्रिज. ब्रिजान लोक ते कनेक्ट जावंक जाय गोंयांत. Why you are not for hotel? If it is perfectly legal, I feel that area requires some employment potential. सारखे कायद्या भितर रावन जर एखादो कोण मनीस टुरिझम एक्टिविटी करता जाल्यार देर इज नो रिजन वाय वी शूड ओपोज. येस सर. स्पीकर सर, म्हाका आशिल्लो ब्रिजाचो 90% टायम ऑफ द डिस्कशन हॅज बीन ऑन द हॉटेल. स्पीकर सर, पयलीं चीफ मिनिस्टरान सांगलें की NDZ-आन ब्रिज बांदूं येता म्हणून अंडर CRZ नोटिफिकेशन. आय वॉन्ट टू नो अंडर वीच सेक्शन of the CRZ notification under NDZ a bridge is allowed. सर हो प्रश्न ताणें एनवायरमेंट मिनिस्टराक सेपरेट घालचो, ताका उत्तर येतलें. कित्याक स्टेटमेंट तुमी केल्लो. तुका इतलेंच सांगता, इफ आय एम रॉंग ऑन अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट केल्लो की सांगलो तो प्रश्न तुम्ही तांचे कडल्यान विचारपा आता. नाही ते उत्तर ताका एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीक विचारचें पडटलें. हांव तुका इतलेंच सांगूंक शकता की अंडर CRZ1 ब्रिज इज अ परमिटेड एक्टिविटी. There is a permitted activity. I don't. CRZ1 is the zone. NDZ-आन ब्रिज अलाउड आहा म्हणून तुम्ही म्हणून याला बांधलो तुम्ही खंय हातून आहा. Para 8 of CRZ notification 2011. विजय बस. स्पीकर Para 8 of CRZ notification. इश्यू ताणे जे रेज केल्या तातून एक हे आशिल्लें की ब्रिज नाका कोण म्हणना. पयली म्हणजे हो कितें क्रॉस एक्झामिनेशनचे वर न्हय. हांव त्या ब्रिजाच्या संदर्भातली माहिती दिवंक शकता.
फुडलो प्रश्न सुभाष फळदेसाय. प्रश्न क्रमांक सभापती महोदय, तारांकीत प्रश्न क्रमांक 4B विचारपाक म्हाका परवानगी दिवची. 4B. 4B. Speaker, sir, the answer is as printed. Speaker, sir, म्हाका आन्सर मेळ्ळें आसा. द गव्हर्मेंट इज चार्जिंग एंट्री फीज ती कितली आसा ती जाणट्यां खातीर 10 रुपया, भुरग्यां खातीर 5 रुपया. हो जो बॉटनिकल गार्डन जे आसा ते गोंयचें एक बऱ्यापैकी गार्डन आसा. म्हाका दिसता असले बरे इतके बरे गार्डन जे केल्ले आसा ते आनी खंयच ना. म्हणून हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की गेल्या त्या 2 वर्सांक 2.5 वर्सांक तुमी खूब प्रयत्न करून ह्या गार्डनाची सोबीतकाय वाडयल्ली आसा. म्हणून आय कॉंग्रेच्युलेट द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल्सो अँड दॅट RFO इज टेकिंग पेन्स टू डू इट. पण त्याच बरोबर म्हाका आठवण करून दिवपाक जाय 2003 माननीय मुख्यमंत्री पर्रीकर आतांचे आनी त्या वेळा वेले तांणी फावंडेशन स्टोन घाल्लो आनी ताचे नंतर तांणी एक डिक्लेअर केल्लें की थी 30 हेक्टरां भितर ही जमीन आसा ती बॉटनिकल गार्डना बरोबर इको क्रिएशनल पार्क जावचो. तांची ती नोटिंग्स आसा हांगा. थी एक लेजर म्युजिकल फावंटेन जावचो. थी रोप वे किंवा फन रायड ह्या खातीर सुविधा निर्माण करच्यो ह्या त्या वेळार त्या रिपोर्टा वेल्यान गेल्ले वरच्यान कळटा. म्हणजेच मातसो एक वाचून दाखयता. द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्स्टॉलिंग अ रोप वे इन द पार्क इज ऑल्सो प्रपोज टू बी एक्सप्लोर्ड टू प्रोवाइड फन रायड. आता ह्यो बॉटनिकल गार्डन खूप सुंदर जाल्ले आसा आनी तातूंत भितर तुमचे पळयले जर जायत खुबशे विजिटर्स येतात आनी बरे प्रमाणेन जाले. हांव मागता की ते 10 रुपयाचे 20 केले आनी भुरग्यां खातीर 5चे 10 केले जाल्यार पसून हरकत ना. पण ह्यो ज्यो गजाली उरलेल्यो आसात all those proposed projects have to be implemented, executed. हे तुम्ही कितें विचार केल्लो आसा काय कितें? पर्टिक्युलरली लेजर शो किंवा फाउंटन किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात ताजेर विचार केला काय कितें? Speaker, sir, this proposal has been discussed in this August House, and I have assured the Honourable MLA that we will get together, the Forest Department and the Honourable MLA, and decide what is possible, because I also like the idea of a laser beam show at the garden. Speaker sir, माझा दुसरा supplementary, whether government is charging entry fees to tourists visiting Netrawali Wildlife Sanctuary. म्हणजे म्हाका उत्तर मेळिल्लें आसा की एज पर सेक्शन 8 हांवें तें सेक्शन जावन नोटिफिकेशन काडलें आसा. आय हॅव गॉन थ्रू द नोटिफिकेशन ऑल्सो. एकच नोटिफिकेशना भितर किंवा सेक्शन 8 डजंट से दॅट यू हॅव टू नेसेसरली चार्ज फीज. हाचेर गांवचे थी सेटलमेंट आसा. माननीय मंत्र्याक म्हाका विचारपाक जाय की थी इतके लोक सादारण ते 600 लोक त्या वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर रावतात. तेन्नाचो गव्हर्नरान जेन्ना प्रेसिडेंट रूल आशिल्लो तेन्ना ही हे केली, पूण तांची वेवस्था खंय केल्ली ना. आनी ह्या लोकांक भितर वचपा खातीर तांचे जे रिलेटिव्स नातेवाईक येतात किंवा बाकीचे जे गजाली खातीर उत्सव जातात त्या वेळार ह्या लोकांचेर प्रॉब्लेम येतात, आयडेंटिफिकेशन प्रॉब्लेम येतात. आतां हांव पसून गेलो जर जाय जाल्यार ती प्रॉब्लेम म्हज्या गाडयेक पसून चार्ज करतात. आनी तुमी ते नोटिफिकेशनां दिले आसा 75 रुपया 4 व्हिलराक, 4 चाकीक 75 रुपया, पण ती काडटात 150 रुपया. म्हणून हाचेर तुमी सविस्तर हे करपाक जाय की हे पयशे आतां पर्यंत म्हजो प्रश्न आसा की हे लोकांची तुमी वेवस्था केल्ली आसा काय कितें, किंवा आतां पर्यंत ती फीज तुमी कलेक्ट केल्या, चार्जीस केल्यात ते तुमच्यांनी स्लो करपाक जाता किंवा तातूंतल्यान तांकां मुक्ती दिवपाक जाता काय कितें? Speaker, sir, first of all, the government collects revenue by levying entry fees into sanctuaries, and I think this is done throughout the country. However, the main reason for levying entry fee is to ensure that responsible visitors enter the sanctuary. However, I have to inform the Honourable MLA that the villagers living inside the sanctuary are not charged with entry fees. So also the relatives of the people residing within the sanctuary. Yes. Now for that purpose, what we have decided is to keep a register of the visitors that come so that the